आयज आमचे डेप्युटी सरपंच आमी न्यू इलेक्ट केल्ले आसा। आमी 7 जाण जे मेंबर आसा तेंच्यांनी मेळून अनअपोज प्रणाली दत्तप्रसाद शेटवेरेकर हिका डेप्युटी सरपंच ऑफ मोलेम अपॉइंट केल्ली आसा आनी तिका हांव कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा आमच्या सगळ्या मोल्या नागरिकां तर्फे। तशेंच एक आमकां इन्फॉर्मेशन सगळ्या लोकांक दिवपाक जाय की येता ते आतां 15 ऑक्टोबराक आमचे जे न्यू पंचायतीचे हॉल जे आसा तेजे इनॉग्रेशन आसा। सो सगळ्या लोकांनी त्या इनॉग्रेशनाक येवचें अशें हांव आमच्या सगळ्या लोकां कडेन मागता। थँक्यू। आणि हे सगळे जाल्यार ते म्हजे पंच सगळ्या वांगडा आसा म्हणून आनी आमकां भाऊचो बी खूब सपोर्ट आसा आणि अशेंच आमी फुडें भाऊच्या सपोर्टान आनी सगळे पंच एकी कडेन रावन जे आमची डेव्हलपमेंट आसा ती बी कामां करतली आणि सदांच भाऊ फाटल्यानूच आमी सगळी जाणां आसतली।